नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराचे आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। मेरशे फ्लायओव्हराचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दुचाकी चालकाक मरण। वन वे अदमास येवंक नाशिल्ल्यान सामकाल्ल्यान येवपी स्विफ्ट गाडयेन दिलो धपको। आता पुलीस महासंचालक लेगीत लोकांच्यो कागाळी घेतल्या। आयकून गोंयकारांक पुलीस महासंचालकाकडेन संवाद आनी कागाळ करपाची मेळटली संद। मुख्य सचिव डॉक्टर व्ही कंडावेलू हांचेकडेन वित्त, संजय गोयल हांचेकडेन भौशीक बांदकाम खातें। अंडर सेक्रेटरीन काडलो IAS अधिकाऱ्यांचे बदलेचो आदेश। कॅश फॉर जॉबाचे आनीक एक नवे प्रकरण पुलिशेंत लायता म्हणून सांगून काणकोणच्या एकल्याक 5 लाखांची तोपी। प्रकरणात पर्ये 70च्या एकल्या तरणाट्याक अटक, दुसऱ्याचो सोद जारी। जमनींचे दर वाडोवन सरकाराचो गोंय विकपाचो प्लॅन। उत्तर गोंया उपरांत आता सरकाराचो दोळो दक्षिण गोंयाचेर। गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आमदार विजय सरदेसायाचो आरोप। सरकारी कर्मचाऱ्यांचो DA 3% वाडयलो। जुलय सावन एरियस मेळटलो नोव्हेंबराच्या पगारांत, आदेश जारी। आता पळयात खबरो विस्तारान। मेरशे फ्लायओव्हराचेर बुधवारा रातीकडेन जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एका दुचाकी चालकाक जाग्यारूच मरण आयलें। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुचाकी चालकाक वन वे आशिल्ल्याचो अंदाज आयलो ना आनी फुडल्यान येवपी स्विफ्ट गाडयेन ताका नेटान धपको दिलो। गोंय पुलीस खात्यान नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन काणकोणच्या एका तरणाट्याक 5 लाखांची तोपी। हे प्रकरणात काणकोण पुलिसांनी पर्ये 70च्या रामेश्वर मांद्रेकाराक अटक केल्या। हे प्रकरणातलो मुखेल दुबावीत काणकोणचोच रवींद्र भंडारी आड गुन्यांव नोंद केला। सद्याक तो फरार आसा। पुलीस ताचो सोद घेतात। राज्यात कॅश फॉर जॉबाची एक प्रकरणां उक्ताडार येत आसात। आता अशेच एक प्रकरण काणकोणा उक्ताडार आयला। गोंय पुलिशेंत नोकरी दिता म्हणून सांगून काणकोणच्या कृष्णा नायक ह्या तरणाट्याक 5 लाखांची तोपी पडल्या। 2020 ह्या वर्सा पोळे काणकोणच्या रवींद्र भंडारीन कृष्णा नायकाक पुलिशेंत नोकरी दिता म्हणून आश्वासन दीत 5 लाख घेतिल्ले। रवींद्र भंडारीन रामेश्वर मांद्रेकाराक 5 लाख दिवपाक म्हणून घेतिल्ले। रवींद्र भंडारीन रामेश्वर हो एका सरकारी कर्मचारी आनी एका राजकारण्याचो ड्रायव्हर म्हणून सांगिल्ले। 5 लाख दिवन वर्स जाले तरी नोकरेचो पत्तो ना म्हणून कृष्णा नायकान काणकोण पुलिशेंत कागाळ केली। कागाळ केले उपरांत पुलिसांनी पर्ये 70च्या रामेश्वर मांद्रेकाराक अटक केली। रवींद्र भंडारी आड गुन्यांव नोंद केल्या। सध्या तो फरार आसा। पुलीस ताचो सोद घेतात। 2021 काणकोणचे कृष्णा नायक हेणे काणकोण पुलिसांनी कागाळ केल्ले की सरकारी जॉब दिता म्हणून ताका रामेश्वर मांद्रेकर ह्या मनशान 5 लाख घेतलेले। त्यानंतर काणकोण पुलीस जे रामेश्वराच्या घरा कडेन वचून येयले 3दा, पूण तो मेळना। तो मेळनाशिल्लो, पुलिसाच्या हाती लागनाशिल्लो। आतां जेन्ना CMन स्टेटमेंट काडलो की सरकारी जॉब दिता म्हणून कोण अशी पयची तांचेर कडक कारवाय जावची म्हणून काणकोण पुलिसांचे पथक वचून ताका तेजेर वॉच दवरून ताका तेजे घरा कडल्यान धरून हाडला। राती ताका अरेस्ट केल्ले आसा। सोर्सां कडल्यान अशी इन्फॉर्मेशन आसा की हितून भितर आनीक लोकल मनीस इन्वॉल्व आसा तांकां कॉन्टॅक्ट करून दिवपाक आनी हेजेरय चार्जीस लायिल्ले आसात आनी हेजी चवकशी चालू आसा। काणकोण पुलीस फुडलो तपास करता। गोमंतक TV खातीर काणकोणच्यान भवेश। बार्देस आनी पेडणे उपरांत आता तिसवाडी, मुरगांव आनी साश्टीत जमनीच्या दरांत सरकारान वाड केल्या। प्रमोद सावंत सरकारान उत्तर गोंय भायल्या लोकांक विकला आनी आता तांची नजर दक्षिण गोंयाचेर आशिल्ल्याचो आरोप फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान केला। गोंयच्या जमनीचेर खुबशा भायल्या लोकांची नजर आसा। गोंयांत येवन आपले सेकंड होम आसचे अशें तांचें सपन आसता। राज्यांत जावपी उदरगतीच्या फाटभुंयेर सरकारान बार्देस आनी पेडणे म्हालांतल्या जमनीचे दर 8 ते 25 हजारां मेरेन वाडयले। पेडण्या म्हालांत मोपा विमानतळ आयिल्ल्यान जमनीचे दर बरेच वाडल्या। मोपा वाठारांतल्या जमनीच्या दरांत 600 वयल्यान 15,000 मेरेन वाड जाल्ली। तशेंच नगरपालिका वाठारांत 3,000 स्क्वेअर मिटरा वयल्यान 8,000 मेरेन जमनीच्या दरांत वाड जाल्ली। बार्देस तालुक्यांतल्या नगरपालिका वाठारांत 3 ते 4,800 वेल्यान 18,000 मेरेन जमनीच्या दरांत वाड जाल्ली।
आसगांव वाठारांतल्या जमनीच्या दरांत 3,600 वेल्यान थेट 25,000 मेरेन वाड जाल्ली. तशेंच आता साश्टी, तिसवाडी आणि मुरगांव तालुक्यांतल्या जमनीच्या दरांत सरकारान वाड केल्या. साश्टीच्या शार भागात 2,500 ते 11,000 स्क्वेअर मीटर वेल्यान 8 ते 20,000 मेरेन जमिनीच्या दरात वाढ. विकसित वाठारांत 3,000 ते 6,740 स्क्वेअर मीटर वेल्यान 12 ते 15,000 मेरेन दरांत वाढ. गांवगिऱ्या वाठारांत 1,000 ते 8,500 स्क्वेअर मीटर वेल्यान 5 ते 12,000 मेरेन दरांत वाढ. दर्यादेग वाठारांत 1,700 ते 9,300 स्क्वेअर मीटर वेल्यान 8 ते 15,000 मेरेन दरांत वाढ जाल्या. तिसवाडी तालुक्यात पणजे 3,600 ते 6,000 स्क्वेअर मीटर वेल्यान थेट 25,000 मेरेन जमनीच्या दरात वाढ जाल्या. विकसित वाठारांतल्या ताळगांव, दुर्गावाडी, बांबोळे, बायगिणी, खोर्ले, कारापूर, चिंबल तशेंच हेर वाठारांनी 3,600 ते 4,800 वेल्यान 8 ते 25,000 मेरेन दरांत वाढ जाल्या. गांवगिऱ्या वाठारांत 600 ते 4,200 वेल्यान 5 ते 15,000 मेरेन जमनीच्या दरांत वाढ जाल्या. मुरगांव तालुक्यांतल्या शार वाठारांत 2,500 ते 4,200 वेल्यान 20,000 मेरेन जमनीच्या दरांत वाढ. विकसित वाठारांत 1,400 ते 1,800 वेल्यान 18 ते 25,000 मेरेन जमनीच्या दरात वाढ जाल्या. गांवगिऱ्या वाठारांत 420 ते 480 वेल्यान थेट 8 ते 12,000 मेरेन जमनीच्या दरात वाढ. दर्यादेग वाठारांत 8,000 ते 12,000 मेरेन जमनीच्या दरांत वाढ केल्या. तशेंच जमनीचे वाडिल्ले दर कूळ मुणकार, भाडेपट्टी आणि शेतकी जमनीचेर लागू जावचे नात म्हण महसूल खात्याचो आदेश. जमनीचे दर वाडोवन सरकाराचो गोंय विकपाचो प्लान आसा. उत्तर गोंया उपरांत आतां सरकाराचो दोळो दक्षिण गोंयाचेर आशिल्ल्याचो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आमदार विजय सरदेसायान केला. लँड रेट वाडयल्या ती अशी दिसता की प्रमोद सावंताक दिसता की लँड फकत दिल्लीवालेच घेतले म्हणून. ते गोंयकारांक आनी गोंय न्हीच. गोंयकारांक गोंय जर आशिल्लें तर 3 पटीन गोंयकारांचे अशें कितें दिवे पेटले. ही दिवाळी आमकां कितें मडको लागलो काय आमचें कितें खंयच्यान वयल्यान आमकां नॅशनल उल्ट्रामारिनाच्या हाडून कितें आमचे बॉल्सान घालें. कित्या खातीर हें अशें? अरे सावथ गोवान नॉर्थ इंडियेच्या लोकांक तशें वेलकम ना. हांगा सेकंड होम्स घालपाक लोक अलाव करना. हॉटेलां जाल्यार घाल म्हणटा ते. सो लँड रेट्स वाडोवप सावथ गोवान हाका कसलेंच लॉजीक ना. ही फक्त गोंय म्हणटा ते दिल्लीवाल्या खातीर केल्लें. इट इज अफोर्डेबल टू अ दिल्लीवालो. दिल्लीवालो कितें म्हणटा ताका काय ना. इट्स बेसिकली टू फॅसिलिटेट द दिल्लीवालो. हो सरकार म्हणटा तो ब्रोकरांचो सरकार. सरकारान मंत्री आहा ते ब्रोकर जाल्ले आहा आनी ताचे खातीर तांणी केलाच ब्रोकरेज घेवपाक. जमनी सावथ गोवा आतां तांणी विकूंक जाय, नॉर्थ गोवा तांणी विकिल्लें आहा आनी कांय उरूंक ना. सो सावथ गोंय विकपा खातीर फॅसिलिटेट करपा खातीर ह्यो रेटी वाडयल्या आनी आतां म्हणटले आमी सरकारान पयशे जोडले. ते पयशे जोडून लोकांचें बरें कितें जातलें? लोकांचें कांय बरें जावचें ना. हेच ते पयशे खातले. सो बेसिकली हो मूव म्हाका दिसता सावथ गोंयची जनता ओपोज करता. हांगाचे खंयचेच लोकप्रतिनिधी दिसान नासतना केल्ले आहा. कोणेच वेलकम करूंक ना. आनी हे एक म्हाका दिसता कारस्थान सावथ गोवा कॅप्चर करपाक. तुमी पळयलां आसतलें की नॉर्थ गोवान थोडे प्रोजेक्ट आयले. कम लेट अस कॉन्कर गोवा. ते कॉन्कर गोवा ते नॉर्थ गोवान आतां मेरेन चलताले. सावथ गोवान ते चलनाशिल्ले. ते चलपा खातीर ते फॅसिलिटेट करपा खातीर हें केलां अशें म्हजो चार्ज. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आता महत्वाची बातमी. सरकारी कर्मचाऱ्यांचो डीए 50% वेल्यान 53% मेरेन सुमार 3% वाडयला. सगळ्या कर्मचाऱ्यांक जुलै सावनचो एरियस नोव्हेंबराच्या पगारांत मेळटलो. ह्या विशींचो आदेश जारी केला. 21 ऑक्टोबर 2024 ह्या दिसा एक मेमोरंडम काढलेलो आणि हितून सांगलेले जे GI एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स आसात तेंचे जे कर्मचारी आसात तेंचे जे एम्प्लॉईज आसात तेंचो डीए बेजीक जी आसा 50% पयलीं तांकां मेळटाली. तेजे पेक्षा जो डीए आसा तेंचो तो 53% तेंचो वाड केल्लो आसा. आनीक हे जे आसा ते तांकां आतां ह्या नोव्हेंबराच्यान तांकां मेळपाक चालू जातले. आनी तशेंच जुलय म्हयनो ते ऑक्टोबर म्हयनो ह्या म्हयन्यांचे जे डीए तेंचो पेंडींग उरलेलो अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मुख्यमंत्री वा मंत्र्या उपरांत आता पुलीस महासंचालक लेगीत लोकांच्यो कागाळी आयकून घेतले. सप्तकांतले 2 दीस म्हळ्यार मंगळार आनी शुक्रार सकाळी 11 ते 12 मेरेन
पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हे पुलीस मुख्यालयात लोकांच्यो कागाळी आयकून घेतले. एखादो दीस पुलीस महासंचालक उपलब्ध नसले जाल्यार पुलीस महानिरीक्षक वा पुलीस उपनिरीक्षक लोकांच्यो कागाळी आयकतले. हाका लागून गोंयकारांक आतां थेट पुलीस महासंचालका कडेन कागाळी करपा सयत संवाद साधपाची संद मेळटली. गोयच्या लोकां खातीर एक म्हत्वाची अपडेट आसा ती म्हटल्यार गोयचे DGP आलोक कुमार जे आसा ते आतां लोकां मेरेन डायरेक्ट लोकांचे जे कागाळी आसा ते डायरेक्ट लोकां मेरेन उलयतले, लोकांच्यो कागाळी आयकून घेतले अशें तांच्यांनी सांगलेलें आसा. आनी हे जे आसा ते म्हणजे विकांतले 2 दीस लोकां खातीर ते अवेलेबल आसतले आनी लोकांच्यो जे कितें कागाळी आसा ते आयकून घेतले अशें सुद्दां तांच्यांनी सांगलां. जाल्यार गोंयांत जायते क्रायम, जायते चोरीज, वेगवेगळे केसीस आमकां आयकुपाक सुद्दां मेळटा. त्याच प्रमाणे जॉब स्कॅम आसतले, खुबश्यो वेगवेगळे जे केसीस आसा ते आयकूंक येता. आनी ताचेच खातीर आलोक कुमार जे आमचे DGP आसा गोंयचे तांच्यांनी एक निर्णय घेतला तो म्हटल्यार डायरेक्ट संवाद जो आसा तो आमी लोकां मेरेन गांवांनी पावतले. आनी हाचो जो टायमींग आसा तो म्हटल्यार दनपारची 11 ते 12 मेरेन असो एक वर जो आसा तो लोकांक आपूण दितलो. आनी हे पणजे हेडक्वॉर्टर्सान जातले. त्याच बरोबर विकांतले 2 दीस म्हटल्यार मंगळार आनी शुक्रार अशे 2 दीस आसा ते लोकां मेरेन लोकांचे म्हणजे कागाळी आसा त्यो आयकून घेतले. आनी समज जर काही कारणा खातीर तांकां इमर्जन्सी खंय वयचें पडल्यार, कित्या कामाक वयचें पडलें जाल्यार तांचे जाग्याचेर IGP आनी DIG जे आसा ते लोकांच्यो कागाळी मंगळार आनी शुक्रार ह्या दिसांनी आयकून घेतले अशें सुद्दां तांच्यांनी सांगला. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन नितीन सईत, हांव वर्षा आश्वेकर. कलंगूट खोबऱ्यावाड्या वयली कोमनीदाद जाग्यार आशिल्ली बेकायदेशीर बांदकामां मोडपाक सुरवात केल्या. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत कलंगूट खोबऱ्यावाड्या वयली कोमनीदादीन पुलीस संरक्षण खाला ही बेकायदेशीर बांदकामां मोडपाक घेतल्या. प्रोसिजर फॉलो करपा जाय इल्लीगल तो प्रोसिजर फॉलो केलो. आनीक केस जेन्ना डेमोलिशन ताका नोटीस धाडली ताणें ती नोटीस अपील केली डायरेक्टेड पंचायतीन. आनी डायरेक्टेड पंचायतीन जेन्ना अपील जाली त्या अपिलाचेर तांकां कांयच स्टे ना जाल्यार तेज्या फेवरान कांयच ताका मेळोंक ना. आनीक ताका लागून जी डायरेक्टर पंचायतीन ऑर्डर पास केली ती ऑर्डर आमकां ओबे करची पडली कायद्याच्या नुसार. काही कळाव जालो आनीक तो जो कंप्लेनंट आसा ताणें हायकोर्टान अपील घातली की ही ऑर्डर जी डेमोलिशन ऑर्डर काडली ती लॉंग पेंडींग एक्झिक्यूट जाल ना. आनी तेक हायकोर्टान परत एकदा डायरेक्शन्स दिली की तुमी ती ऑर्डर जी काडली ती एक्सपिडायट करून ती डेमोलिशन करचें. बेज ऑन दॅट पंचायत इज ऑथॉरिटी टू डेमोलिश इलिगॅलिटी जाला कलंगूटात. हे म्हाका दिसता म्हाज्या कारकिर्दी भितर 4थे-5वें डेमोलिशन. आनीक लोकांक जें दिसता की इल्लिगलाचेर कांय कारवाई जावची ना हे चुकीचें आसा. इल्लिगलाचेर कारवाई पंचायत घेत आसा. जेन्ना जेन्ना आमी डेमोलिशनाचेर ऑर्डरी काडल्यो त्यो चॅलेंज जाता आनी चॅलेंज जावन जेन्ना ऑर्डर येता तेन्ना आमी ती एक्झिक्यूट आमी टायम टू टायम केल्ली आसा. गोंयांत ज्या सरकारी अधिकाऱ्यांक नोकरेंत सेवावाड दिल्या तांचोच ह्या कॅश फॉर जॉब प्रकरणांनी सहभाग आसा असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आनी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी केला. राज्यांत वेगवेगळे नोकरेचे घोटाळे उक्ताडार आयल्यात. उपरांत विजय सरदेसायन प्रतिक्रिया दिल्या. गव्हर्नमेंट ब्रोकरांचो सरकार न्ही, सगळे एवरीथिंग इज फॉर सेल. होल गोवा ओनली इज फॉर सेल. वॉट अबाउट द जॉब्स? जॉब्स आर फॉर सेल. हांवें चार्ज केल्ली आहा. आय एम मेकिंग अ फर्दर चार्ज की जे लोकांक एक्सटेन्शनां दिल्या ते लोकां कडच्यान जॉब स्कॅमां जातात. तुम्ही ताजेर इन्वेस्टिगेट करा. हांव कितें म्हणटा ताजेर आय एम नॉट गोइंग टू एलॅबोरेट. आय एम ओनली सेयिंग दीस जॉब एक्सटेन्शन्स आर वन ऑफ द रिजन्स टू फॅसिलिटेट कॅश फॉर जॉब स्कॅम. जे लोकांक एक्सटेन्शन दिल्या तांकां मागीर खंयच्यानूय वांकडे करूंक येता आनी तांचे कडच्यान कितेंय इलिगॅलिटी करूंक येता. ते करपा खातीर तांकां एक्सटेन्शनां दिल्लीं आहा आनी तांच्या हातान ताणें केल्लें आहा. काल जे आमच्या पक्षान एक्सपोज केला ताजे जर खोलायेन भितर गेलो जाल्यार तें पुजा नायक आहा पळय, पुजा नायकाची आजी पुणजी ती त्या एकूच स्कॅमाक मेळटली तुका. एक्सटेंशन कोणा हायर अप्साक डिपार्टमेंटान कोणाक दिल्या ते आनी कशें ते इनवॉल्ड आहा ते पळय मरे. इन्वेस्टिगेट कर. सम पार्ट ऑफ इट इज ऑल्सो लेफ्ट टू इन्वेस्टिगेटीव जजमेंट. ते तुमचें काम, ते तुमी करूंक जाय.
पूण एक तकलेन धरा, जे मनशाक एक्सचेंजान दिल्ले आहा ते मनीस हातूंत उरला आनी जे मनीस हे पोजिशनाचेर आशिल्ले आनी तांणी सोडला तांकां विचाराय, दे वील सबस्टेंशिएट वॉट आय से. आज जे सरकारान आहा ते भिता आसतले उलोवपाक, आमी भिनात, पूण जे कोण सोडून गेल्या तांकां विचारात, ते सांगता उलोवपाक कशें करता. गोंयांत पर्यटन हंगामाची सुरवात जाल्ली आसा. दाबोळे विमानतळाचेर ह्या हंगामांतले पयले चार्टर विमान मंगळारा देंवलें. रशियेंतल्यान आयिल्ल्या ह्या चार्टर विमानांतल्यान 334 रशियन पर्यटकांक व्हडा दबाज्यान दाबोळे विमानतळाचेर येवकार दिलो. पळयात. गोंयच्या पर्यटन हंगामाक सुरवात जाल्ली आसतना आता मोपा फाटल्यान दाबोळी विमानतळाचेरूय रशियेंतल्यान आयिल्ले पयले चार्टर विमान मंगळारा देंवले. विमानतळ प्राधिकरण आणि गोंय पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी 334 रशियन पर्यटकांक पारंपारीक ब्रास बँड वाजोवन तशेंच दर एकल्या पर्यटकाक गुलाब दिवन येवकार दिलो. ह्या वेळार विमानतळाचेर केक कापून पर्यटकांच्या उमेदीत आनिकूय भर घाली. येता त्या दिसांनी अशा तरेन आनिकूय विमानां गोंयांत येवपाची आसात. तेन्ना गोंयच्या पर्यटन वेवसायाक बरी चालना मेळटली आनी राज्याच्या अर्थवेवस्थेतूय भर पडटली हातूंत दुबाव ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाचे वेंचणुकेक डोनाल्ड ट्रम्प हांणी बाजी मारली. दुसऱ्या महायुद्धा उपरांत 4 वर्सांनी परतून वेंचणूक जिखपी ट्रम्प हे पयले राष्ट्राध्यक्ष थारले. ट्रम्प 2016 ह्या वर्सा पयले फावट राष्ट्राध्यक्ष जाल्ले. 2020 ह्या वर्सा जो बायडन हांचे कडल्यान तांकां हार खावची पडिल्ली. 132 वर्सां आदी ग्रोवर क्लिवलँड 2 फावटी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जाल्ले. 1884 आणि 1892 वर्सा 4 वर्सांच्या अंतरान ग्रोवर हांणी वेंचणूक जिखिल्ली. तेच प्रमाण ट्रम्प हांणी 4 वर्सांच्या अंतरान परतून वेंचणूक जिखल्या. तांच्या रिपब्लिकन पक्षाकूय भोवमत मेळ्ळा. अमेरिकेंतल्या 538 जाग्यांमदले 277 जागे रिपब्लिकन पक्षाक मेळ्ळ्यात. भोवमता खातीर 270 जाग्यांची गरज आसता. तशेंच कमला हॅरिस हांच्या पक्षाक 224 जागे मेळ्ळ्यात. Political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत येवपी पर्यटकांच्या जावपी छळणुकेक लागून कलंगूट पुलिशेन खासा मोहीम राबयली. पुलिसांनी केल्ले कारवायेंत सुमार 15 दलालांक कलंगूट पुलिसांनी ताब्यात घेतल्यात. ह्याच म्हयन्यांत आतां मेरेन सुमार 40 दलालांक धरिल्ल्याचें कलंगूट पुलीस स्टेशनाचो पुलीस निरीक्षक परेश नायक हांणी म्हायती दिल्या. आम्ही कलंगूट पंचायत आणि टुरिस्ट पुलीस हे कंबायन काम करून आम्ही सगळे पंचायतीचे मनीस असता पंचायत प्रोवायड्स अस विथ व्हेकल, प्रायवेट व्हेकल, कित्याक पुलिसाची व्हेकल पळोवन ते धांवता, ते खंयसर लिपता. सो प्रायवेट व्हेकल तेंचे मनीस असता, दे शोज अस द प्लेसीस. टुरिस्ट पुलीस बिचाचेर करता आनी आमी बिचाच्या वयर जितले जे टावटींग करता तितल्यांक हाडटा. आनी आयज आमी हो ड्रायव्ह बरो सक्सेसफूल जाला. आमी एक 15-16 जाणांक सकाळच्यान धरल्या. सकाळी चालू जालें सकाळी मॉर्निंग. म्हणजे जेन्ना पुलीस जेन्ना इन्फॉर्मान वयता तेन्ना टाउट्स तेंकां खंयसर तरी कळटा. सो आमकां प्रायवेट गाडी प्रोवायड करपाक पंचायत खूब हेल्प करता आनी तेंचे मनीस आसता प्रायवेट हेतून. सिविलान थोडे. आतां लास्ट मंथ आमी अरावंड 90 टाउट्स केल्ले लास्ट मंथ. आतां ह्या म्हयन्याक आतां 6 तारीख पासून आमी अरावंड 45 सुमार केले. 35-40 फिगर. फ्लायर वाडटा, हॉटेलांचे बुकींग घेता, स्पोर्ट्स, एनीथींग.
ट्युरिस्टांक जे सतायता, ट्युरिस्टांक इधर राव उधर राव हे करता ते टावट्स कितें रुमांक लागून जावं आपल्या वॉटर स्पोर्ट्साक यो, आपल्या रुमान यो, म्हळ्यार कितें आपल्या मसाज पार्लरान यो, ट्युरिस्टांक तशें मसाज पार्लरान यो, ट्युरिस्ट आपल्याक जाय त्या हॉटेलान रेस्टॉरंटान मसाज पार्लर, आपल्याक जाय त्या रेस्टॉरंटान मसाज पार्लरान हॉटेलान आपल्या जाय तो वयतलो. यू कॅनॉट फोर्स एनीवन काम करून. भलायकी कायद्याखाला आता सरसकट वीज जोडणी मान्यताय मेळची ना. या कायद्याखाला वीज जोडणे खातीर आयिल्ले अर्ज मान्यताये खातीर सरकाराकडेन वतले. वीज खात्यान हे विशींचे परिपत्रक बुधवारा जारी केले. लोक बेकायदेशीर घरां बांधतात आणि त्या घरांक भलायकी कायद्याखाला वीज आणि उदकाची जोडणी घेतात. हे असले प्रकार बंद करतले म्हूण मंगळारा मुख्यमंत्री उलयलो. हायकोर्टात ऑर्डर दिल्या की ह्यान फुडें आनी कोणाक अशा पद्दतीचे जे आहा पळय न्ही ही कनेक्शनां दिवची न्ही. आमी न्ही हायकोर्टानूच ऑर्डर दिली, एक बरें जालें. कित्याक इलिगल घरां आनी कनेक्शनां मेळची ना. तिजे म्हणजे बाकीची सगळी निमतां अंडर हेल्थ एक्ट ना मेळची ना, बंद हायकोर्टान बंद केलें. हायकोर्टान ऑलरेडी सर्क्युलर काडली गव्हर्मेंटान इलेक्ट्रिसिटी आणि वॉटर कनेक्शन हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे दिवपाचे बॅन. सो गव्हर्नमेंट मंगळारा मुख्यमंत्री उलयलो आणि बुधवारा वीज खात्यान हे विशींचे परिपत्रकूच जारी केले. आता भलायकी कायद्या खाला आयिल्ल्या अर्जांक सरसकट वीज जोडणी मेळची ना. ह्या अर्जांची सुवातेची पळोवणी जातली. संबंधित कनिष्ठ अभियंतो, सहाय्यक अभियंतो आणि कार्यकारी अभियंत्याचे त्या अर्जाचेर अहवाल तयार करून दितलो. उपरांत हो अहवाल अर्जासयत सरकाराचे मान्यतायेक वतलो. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आयज एक सर्क्युलर काडलेलो आसा आणि ह्या सर्क्युलरान गोवा पब्लीक हेल्थ एक्टाचे अंडर जे कोण इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एप्लाय करतात तांकां लागून हो सर्क्युलर आसा आणि तेंचेर कडक कारवाई करपा खातीर हो सर्क्युलर आसा. जे कोण एप्लाय करतले तांकां स्ट्रिक्ट अशी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे चवकशींतल्यान वयचे पडटले. सगळ्यान पयलीं जेई जो आसा ते जेईक तो जो कोण एप्लिकंट आसा ते एप्लिकंटाचो एक रिपोर्ट तयार करचो पडटलो. त्या रिपोर्टान तांकां मेन्शन करचे पडटले की हे जे जे एप्लिकंटाचे जे जो जागा आसा त्या जाग्यार एप्लिकंट थंय रावता काय ना हे सुद्दां ते रिपोर्टान मेन्शन करचे पडटले. आणि हो जो रिपोर्ट आसा तो एई कडेन सर्टिफाय करचो पडटलो आणि मागीर तो रिपोर्ट ईई कडल्यान एप्रूव जातलो. असो हो सर्क्युलर आसा. जाल्यार हो सर्क्युलर आयज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान काडलेलो आसा. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. फकत रेल्वेत नोकरी दिता म्हणून सांगून न्ही जाल्यार हेर वेगवेगळी हायसां दाखोवन प्रिया यादवाची दिवचले लोकांक तोपी. एफडी भांगर बँकांनी तारण दवरून बाबड्या बायलांनी प्रियाक पयशे दिल्ले म्हणून बायलांची व्यथा. नोकरी दिवपाचे हायस आनी हेर कारणां सांगून दिवचलच्या कांय जाणांक तोपी घालपी प्रिया यादव हिचे आतां एक कारनामे फुडें येवपाक लागल्यात. फकत रेल्वेन नोकरी दिता म्हूण सांगून न्ही जाल्यार हेर वेगवेगळी हायसां दाखोवन प्रिया यादवाची दिवचले लोकांक तोपी. एफडी भांगर बँकांनी तारण दवरून बाबड्या बायलांनी प्रियाक पयशे दिल्ले म्हूण बायलांची व्यथा. तुझें नाव कितें? हां, तूं मयाची. हे प्रिया म्हणटा तिने तुका कशें फसयलें? आमगे राडून चोडवाक दवरूंक लागले. आतां आपूण वताना एका आमकां पयशे मेळपाक जाय आहा आपूण पुण्याक उरता म्हणलें आपूण कोल्हापुरा आनी तुका पयशे दिता म्हणलें. कशें येयले 8 दिसांनी म्हणलें आपल्या आवयचें ऑपरेशन आहा आपल्याक वचपाक मेळना. म्हाका तरी करून म्हणलें आपल्याक पयशे दी. हांवें म्हणलें आतां वचपाक खंयचे पयशे एक पयशे हांवें तें घर सारकें सामकें तेन्ना घराक म्हटल्यार आमकां पयशे जायना. आपूण म्हणून आपूण तेज्यान डबल पयशे दिता म्हणून आपल्याक दी कशें करून दी म्हणून म्हणलें. आनी ती व्यक्ती हाडली ती हांवें व्हरोन मागीर तेजी काकूचेक लागून त्या भुरग्यां आमगेर आहा न्ही म्हणून हांवें ती व्हरोन ताका हाडलें आनी मागीर पयशे हाडून दिले. साधारण तुज्या कडल्यान कितले घेतले? 2 लाखाच्या वयर आसतले. पळोवंक सुद्दां ना. एफटीचेर आहा. तुवें पोलीस कंप्लेंट केल्या? 80,000 पयलीं ताका चोडवाचें ऑपरेशन आहा म्हणून दिल्लें हाडून. तुवें अजून पोलीस कंप्लेंट करूंक ना? ना म्हाका काय खबरूच ना. पण हांव घरांतल्यान आतां येयलो खंय बाजारान येयलो. हांव येयच ना बाजाराक. 2 म्हयन्यांनी आतां बाजाराक येयलें हांव पळय. आतां तूं पोलीस कंप्लेंट करतलें? करचीच पडली न्हू.
कोल्हापूर जिल्ह्यात दिवचल पोलिसाच्या जाळ्यात अडकल्ली प्रिया यादव ही सध्या पोलीस बंदखणीची हवा खाता. प्रिया यादव ही मूळ पेडणे तालुक्यातल्या कासरवणे गावची. प्रार्थना देविदास नाईक असे तिचे कुळाराचे नाव आशिल्ल्याची माहिती मेळ्ळा. लोकांक तोपी घालून प्रिया यादव ही फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्याच्यान फरार आशिल्ली. मोबायल लोकेशनाच्या आदारान फाटल्या आयतारा तिका कोल्हापूर वाठारांत धरपाक पुलिशेक येस आयिल्ले. दिवचलच्या न्यायालयान तिका 7 दिसांचो पुलीस कस्टडीचो रिमांड दिला. नोकरीच्या हायस तशेंच कांय बायलांक तोपी घाल्ल्यान प्रिया आनीकूय गुन्यांव नोंद जावपाची शक्यताय आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आवाज गोयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस. आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. सरकारी कर्मचाऱ्यांचो DA 50% वयल्यान 53% मेरेन सुमार 3% वाडयला. सगळ्या कर्मचाऱ्यांक जुलय सावनचो एरियस नोव्हेंबराच्या पगारात मेळटलो. ह्या विशींचो आदेश जारी केला.